सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. नमस्कार, हांव खुशी प्रभुदेसाय, ह्या कार्यावळीचे संयोजक. कोंकणी भाषा मंडळ गोंयच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या ऑनलायन माध्यमांतल्यान ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या कवितांचेर चर्चा ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकारता. कोंकणी भास ही आमची मायभास आनी कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय म्हळ्यार तातूंत आस्पाविल्ले साहित्य. कोंकणीच्या वावराक तशेंच ताच्या उदरगतीक एक नवी उर्बा दिता. कोंकणीक उदरगतीचे तेंगशेर पावोवपाक ज्येष्ठ लेखकांनी केल्लो वावर आनी आयच्या कार्यावळीक अशेच एक ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या कवितांचेर चर्चा जातली. तांची वळख करून दितना तांच्या सगळ्यात पयलीं उजवाडाक आयिल्लो कविता झेलो उजवाडाचे पावल ह्या पुस्तकांतली 2 वळी वाचून करपाक सोदता. उजवाडाचे पावल म्हजे काळका सपन चडटले, उजवाडाचे पावल म्हजे काळका सपन चडटले, येव तुफान जाव मोड सहजकायेन परततले. ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक प्रकाश पाडगांवकर हे कोंकणीतले एक नामनेचे लेखक. तांणी 1974 मेरेन आकाशवाणी पणजी केंद्रात प्रशासनीय विभागात आनी उपरांत MMTC ऑफ इंडिया लिमिटेड हांगा नोकरी केल्या. फाटली 40 वर्सां ते अखंडीतपणान आनी निश्ठेन काव्य साधन करताले. त्यांचे उजवाडाक आयिल्ले पुस्तक म्हळ्यार उजवाडाचे पावल, वास्कोयान, हांव मनीस आश्वथामू, ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो, सर्ग घडपाक धर्तरेचो आनी अशे कितलेशे. तांच्या कवितांचेर अणकार इंग्लीश आनी हेर भारतीय भाषांच्या नेमाळ्यात उजवाडाक आयल्यात. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार, कला अकादमी गोंय पुरस्कार, राज्य सांस्कृतिक आनी हेर कितलेशेच पुरस्कार फावो जाल्या. ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हूण लाभल्यात भौमानेस्त नूतन साखरदांडी, एक ज्येष्ठ कवी, तशेंच सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या कवितांचेर भौमानेस्त कात्यायनी घाटवळ, भौमानेस्त दक्षिता साळगांवकार आनी भौमानेस्त उचिता शेट हे उलोवप करतले. तांकांय हांव येवकारता. तर कार्यावळीक सुरवात करया. मागता भौमानेस्त कात्यायनी घाटवळ हांच्या लागीं तांणी आपले उलोवप सुरू करचे. तांची वळख करून दितना ह्यो एक समाजशास्त्र शिक्षक, श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवचल हांगा ती शिकयतात. तांकां लेखनाची भोव आवड आसा. आयज ती सर्ग घडपाक धर्तरेचो ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. प्रेक्षकां लागीं एक सुचोवणी आसा. जरी तुमचे कितें प्रश्न असले जाल्यार ते कमेंट बॉक्सान घालचे. मागता भौमानेस्त कात्यायनी घाटवळ तुम्ही आपले उलोवप सुरू करचे. नमस्कार, हांव कात्यायनी घाटवळ. कोंकणी भाषा मंडळान आयोजित कोंकणी वाचन विश्व हाणें घडोवन हाडिल्ल्या ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या कवितांचेर चर्चा ह्या कार्यावळीक सहभागी जावपाची म्हाका संद दिली म्हणून कोंकणी भाषा मंडळाचे हांव देव बरें करूं अशें म्हणटा. प्रकाश पाडगांवकर हांकां आर्गां ओंपता आनी म्हजें उलोवप सुरवात करता. कवी प्रकाश पाडगांवकर हे गोंयचे नामनेचे कवी आशिल्ले. तांचे कविता संग्रह म्हळ्यार उजवाडाची पावलां, वास्कोयान, हांव मनीस अश्वथामा अशे कितलेशेच प्रसिद्ध आमकां तांचे कविता संग्रह वाचपाक मेळटा. हांवें वेचिल्लो कविता संग्रह म्हळ्यार सर्ग घडपाक धर्तरेचो. सर्ग घडपाक धर्तरेचो ह्या कविता संग्रहा भितर बरी रूपकां आनी प्रतिकां आमकां वाचपाक मेळटात. सर्ग घडपाक धर्तरेचो ह्या कविता संग्रहांतल्यो हांवें 3 कविता वेचल्या आनी त्या कवितांचो अर्थ आनी म्हाका कितें अनुभव आयलो हाचेर हांव उलोवप करतलें. सगळ्यांत पयली कविता मोग अजरवरी. 2 न्हयांचो सुप्त एकवट, 2 न्हयांचो सुप्त एकवट, एक प्रवाह अस्तित्व आमचे, असूनय दोनूय उगम. न्हय एकवटा अद्वैत व्हांवून, न्हय एकवटा अद्वैत व्हांवून रिक्ता काळा गोपान, कल्प वैभवा जिणी गितांचो परजैता भंगम, परजैता भंगम. सुंदर अशी कविता प्रकाश पाडगांवकरांची. या कवितेन कवी प्रकाश पाडगांवकर मोगाचो दिश्टावो आमकां दिता अशें दिसता. ही कविता वाचतना अशें दिसता की कवी आपल्याच मोगाची अभिव्यक्ती करता. मोगाक कवी अजरवर म्हळ्यार सासनाचो अशें म्हणटा.
न्हंयची सुंदर तरेन कवी मोगाकडे तुलना करता. या कवितेतले वाक्य एक प्रवाह अस्तित्व आमचे आसूनय दोन उगम. या ओळीन आमकां अशें कळटा की दोन प्रवाह म्हणल्यार आमचे वेगळेपण असले तरी आमचो संगम म्हणल्यार मिलन जावप हे आमचे अस्तित्व. कवी तुलनात्मक तरेन सांगता की दोन न्हंयो वेगवेगळ्यो असले तरी तांचो एकवट जावप हे तांचे अस्तित्व. हांगा मोगी आणि मोगिका एकठांय येतात अशें दिसता. प्रकाश पडगांवकर हांची दुसरी कविता जी हांवें वेचल्या ती अशी. खंयच्या जल्मा सवकळी वळख, खंयच्या जल्मा सवकळी वळख आयज अचकीत उक्तली. खंयच्या जन्मा सवकळी वळख आयज अचकीत उक्तली. पयलेच नदरेन दोगांय आमी, पयलेच नदरेन दोगांय आमी एकामेकाक वळखली. ब्रह्मांडाच्या विरुद्ध दिकेन, ब्रह्मांडाच्या विरुद्ध दिकेन भोंवताली अशी आमी आयज आपसूक एकवटून फुडले जिणे सवकळी. परत एक फावट कवी आमच्या मुखार मोगाची कविता सांगता. या कवितेन कवी म्हणटा, मोगिके तुजी म्हजी वळख ही जन्मा जन्माची. आयज आमकां मेळपाचो एक सुंदर असो योग आयला. ब्रह्मांडाच्या विरुद्ध दिकेन, ब्रह्मांडाच्या विरुद्ध दिकेन या वाक्यान हे वाक्य वाचले उपरांत आमकां अशें दिसता की वेगळेपण असले कांय गजाली वेगळ्यो असल्यो तरी विरुद्ध असले तरी एकामेकाक मेळप हे आमचे भाग्य आणि फुडले जिणेक म्हळ्यार संवसाराक आमी सुरवात करतात. आणि तिसरी कविता प्रकाश पडगांवकर हांची हांवें वेचल्या ती सामाजिक संदेश आमकां दिता. ती अस्तुरेचेर आसा. साबार तुजी रुपा बायले, साबार तुजी रुपा बायले, ताची अगम्य अप्रुपा. साबार तुजी रुपा बायले, ताची अगम्य अप्रुपा. एक एक रुपा अर्थ सोदतना सोपून वतात तपा. जशी केन्ना आवय भयण, केन्ना भुरगे मायेस्त. जशी केन्ना आवय भयण, केन्ना भुरगे मायेस्त. रथी सुखान तूच नावयता, रथी सुखान तूच नावयता. सर्ग अमृत कृपा. अस्तुरेची तळीकपार रुपा आमकां ह्या कवितेन वाचपाक मेळटा. कवी प्रकाश पडगांवकर अस्तुरेचे महत्व आमकां ह्या कवीन सांगता. तुजी रुपा अनेक असली तरी तुझे योगदान अस्तुरे महत्वाचे अशी ह्या कवितेन कवी आमकां सांगपाक सोदता. ह्या कवितेन कवी अस्तुरेच्या अस्तित्वाचो सोद घेता असो भास जाता. एक एक रूप अर्थ सोदतना सोपून वतात तपा. या वाक्यान कवी वाचप्यांक सांगपाक सोदता की अस्तुरेचे योगदान, तिची माया म्हळ्यार आमकां स्वर्ग प्राप्त जाल्ल्या भशेन दिसता. अस्तुरेचे निस्वार्थी अगम्य रूप, अस्तुरेचे अस्तित्व आणि महत्व असो सामाजिक देख आमकां ह्या कवितेन वाचपाक मेळटा. कवी प्रकाश पडगांवकर हांच्यो एक एक कविता ह्यो एक तर सामाजिक विशयांचेर मोगाचेर वा जे विशय ते घेतात ताचेर म्हणजे कविता कितें तरी आमकां देख दिवन वतात. ह्यो आशिल्ल्यो 3 वेचीक कविता प्रकाश पडगांवकर हांच्यो, ताचेर हांवें उजवाड घालपाचो यत्न केला. देव बरें करूं. देव बरें करूं भोमानेस्त कात्यायनी घाटवळ. खूप साध्या आणि सुंदर उतरांनी तुम्ही तुमचे विचार आमच्या मुखार मांडले. कार्यावळीची फुडली सुत्रा हांव म्हज्या जोड संयोजक बायरिया कुडाळकार हाच्या लागीं सोंपयता. हय खुशी, सारखे तुझे खूप सुंदर जाले तुमचे उलोवप. परतून एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा भोमानेस्त कात्यायनी घाटवळ. फुडल्या सुवातेर तुमचे मुखार भोमानेस्त अक्षता साळगांवकर ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पडगांवकर हांणी बरयल्ल्या भावती न्हंय काळाची ह्या पुस्तकांचेर आपले उलोवप करतले. वळख करून दितना भोमानेस्त अक्षता साळगांवकर सध्या निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन B.Ed कॉलेज आल्तीन गोंय हांगासर आपले शिक्षण घेता. तशेंच ताणें गोंय विद्यापीठांत MA ची डिग्री कोंकणी विशयांत मेळयल्या. ते भायर तांकां धालो, फुगडी, कुणबी सारकिल्ल्या गोंयच्या लोकनाचांनी सतत वांटेकार जावंक आवडटा. मागता भोमानेस्त अक्षता साळगांवकर हांचे लागीं तुमी आपले उलोवप करचें.
देव बरें करूं बाय रिया. गुगल मिटाचेर आणि फेसबुकाचेर उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. सुरवेक सर्गेस्त कवी प्रकाश दामोदर पाडगांवकर हांकां म्हजें विनम्र अभिवादन करता आणि म्हज्या उलोवपाक सुरवात करता. कवी प्रकाश बाब पाडगांवकर हो तत्वगिन्यानाची बसका आशिल्लो संवेदनशील असो कवी. आधुनिक कोंकणी कवितेचे नदरेन ते चड महत्वाचे थारतात. नामनेचे कवी बाकीबाब बोरकर म्हणटात, जण एक कवी म्हळ्यार एक सैमाचे खाशेले संवेदन, अणभव घेवचेली आणि सांगचेली जण एकल्याची एक खाशेली तरा आसता. कवी प्रकाश बाब पाडगांवकर हांची संवेदनशीलताय मुळांतच नाजूक, आत्मलक्षी, अनंतावरी आशिल्ल्यान तिका स्वाभाविकपणान उजवाडाचे आकर्षण असता आणि हाचेच पडबिंब तांगेल्या कवितांनी दिसता. कवीन आपल्या वाट्याक येवपी अणभव आणि भावनांचो, प्रतिमा आणि प्रतीकांचो वापर करून शब्दांतल्यान चिरंजीवी करपाचो यत्न सातत्यान केल्लो दिश्टी पडटा. समकालीन कविते भितर कवी पाडगांवकरांची कविता अळंग आपली वेगळी वळख केळयता. ती भावना प्रधान उणी आणि विचार प्रधान अधिक असता. तांच्या 5 कविता संग्रहा उपरांत लागी एका दशकान व्हांवती न्हंय काळाची हो कविता संग्रह 2003 वर्सा उजवाडा आयलो. व्हांवती न्हंय काळाची या पुस्तकाच्या माथाळ्याचेर उलोवचे जाल्यार काळाची न्हंय ही व्हांवती असता. मुखेल प्रवाहाक खूपशे ल्हान प्रवाह येवन मेळटात तेन्ना न्हंय आनीक व्हड जाता. मूळ प्रवाह खंयचो हे सोदून काडप कठीण जाता, पूण ताचे प्रवाहीपण हे चालूच असता. तेच परी आमच्या जिणेच्या प्रवाहांत आमच्या वाट्याक कितलीशीच सुखां दुखां येतात, पूण खंयच्या सुखाक चड महत्व दिवप वा खंयच्या दुखाक चड त्रासदायक समजप हे सोदून काडप सामके निबर थारता. पूण आमची जीण ही काळाच्या ओघांत व्हांवते न्हंये वरवीं व्हांवत असता, मुखावयली वाटचाल करीत असता अशें म्हाका मुद्दम सांगन दिसता. मनाचो ठाव घेवन अंतर्मुख करपी कविता तांच्या ह्या काव्य संग्रहान आस्पाविल्ल्यो आमकां मेळटात. तांच्यो कविता सैमाचे आणि जिणेचे रहस्य उक्तावपी अश्यो आसात. गेयता आणि छंदबद्ध स्वरूपांतल्यो कविता चुकूनच ह्या संग्रहान दिसता. मुक्त छंदाच्या स्वरूपांतल्यो अधिक मेळटात. ह्या कविता झेल्यान कवीन कितलेशेच विशय हाताळलेले पळोवपाक मेळटा. देखीक समाजाच्या विषमतायेचेर बडी मारपाचो प्रयत्न करपी आणि चिंतनशील वृत्ती आमच्या मुखार दवरपी अश्यो कविता म्हळ्यार राजचिन्ह आणि त्या लिडराचो सुणो. सैमाच्या सोबीतकायेचे वर्णन करपी कविता पावस आणि म्हजी गिरेस्तकाय. सैम आणि मनीस हांची एकरूपताय करपी शिगम्याचे वर्णन शिगमो ह्या कवितेंत मांडला. जाया घमघम आणि फातराचे नशीब अश्यो 2 प्रेम कविता ह्या संग्रहान आस्पावल्यो मेळटात. तशेंच मरण, मनशाच्या स्वभावाचेर जिणेचे तत्वगिन्यान मांडपी, आत्मसोध घेवपी अश्यो कितल्याशाच विशयांचेर कविता ह्या संग्रहांत आयल्यात. तुम्ही मुजरत हो काव्य संग्रह वाचचो. अशें म्हणटात, कविता ही वाचल्या उपरांत पयली काळजाक स्पर्श करता, उपरांत मेंदू कडेन वता. आशा करता की कवी प्रकाश बाब पाडगांवकर हांच्यो कविता तुमच्या काळजाक आफुटतल्यो आणि तुमकां विचार करपाक विनमुक्त करतल्यो. पहिली कविता. जी. फळ झट्टा मातयेन कुसून किल्लून तरतरून फळां दिवपाक. फळ झट्टा मातयेन कुसून किल्लून तरतरून फळां दिवपाक. मनीस मरतकच ताची इल्लीशी माती आणि खंयचे कडेन नाव निशाण कांयच ना. मनीस मरतकच ताची इल्लीशी माती आणि खंयचे कडेन नाव निशाण कांयच ना. फळ झडटा तेन्ना एक बुनियाद जाता सावळे खातीर. फळ झडटा तेन्ना एक बुनियाद जाता सावळे खातीर. मनीस मरता तेन्ना एक सपन भंगता सावळे भशेन. मनीस मरता तेन्ना एक सपन भंगता सावळे भशेन. ह्या कवितेंत कवी मरण ह्या संकल्पनेचेर भाष्य करता. मनशाचे मरण ह्या समाजान स्वीकारप खूप त्रासदायक असता.
ह्या कवितेंत कवी सैम आणि मनीस हांची तुळा करता. कवीन जळलेल्या फळाची तुळा मेल्ल्या मनशाकडेन केल्या. कवितेचो माथाळो सादो आसा, जीण, पण ताच्या भितर खोल जिणेचे सत्य लिपिल्ले आसा आणि हे जिणेचे तत्वगिन्यान सांगच्याक कवी सैमांतल्या प्रतीकांचो वापर करता. जेन्ना एखाद्रे फळ जडटा आणि जमनीर पडटा तेन्ना ते फळ परत किल्लता, नव्यान वयर सरता, ताचे झाड निर्माण जाता आणि बुन्याद तयार जाता आमकां सावळी दिवच्या खातीर. पण जेन्ना एखाद्रो मनीस मरता तेन्ना ताची इल्लीशी माती जाता, खंयचे कडेन कांयच नाव निशाण उरना. आमच्या सहवासांत आशिल्ल्या मनशांच्या मरणा उपरांत तांचो सांगात ना जाता. एक सपन भंगिल्ले वरी तांची सावळी लेगीत ना जाता. मनीस पुराय जीण आपुणूच व्हड, सामको महत्वपूर्ण अशें समजून जगता. पूण निमाणे कडेन ताचे अस्तित्व शेणटा आणि एक ल्हानशे फळ मनशा परस श्रेष्ठ महान थारता. तांची दुसरी कविता आसा, म्हज्या देशाचो ग्राइंडर मिक्सर. ग्राइंडर मिक्सरान जे परी साबार तरांचे जिन्नस, ग्राइंडर मिक्सरान जे परी साबार तरांचे जिन्नस एकामेकांत भरसून तांचो शेवटाक एक जीव जावन, एकामेकांत भरसून तांचो शेवटाक एक जीव जावन आयदनांत एक समन्वयी द्रव्य ओतता, आयदनांत एक समन्वयी द्रव्य ओतता, तशो साबार समस्या म्हज्या देशरूपी ग्राइंडर मिक्सरान आयज कुसळूंक लागल्यात. तशो साबार समस्या म्हज्या देशरूपी ग्राइंडर मिक्सरान आयज कुसळूंक लागल्यात. आणि हाचो परिणाम म्हूण वचत थंय, आणि हाचो परिणाम म्हूण वचत थंय विशमतायेचे लागवडीचे कोडू फळांचे मळे वयर सरिल्ले दिसतात. विशमतायेचे लागवडीचे कोडू फळांचे मळे वयर सरिल्ले दिसतात. या कोडू फळांच्या समन्वयांतल्यानच गोड खावपाचे वेद समेस्तांक केन्ना लागतले काय? या कोडू फळांच्या समन्वयांतल्यानच गोड खावपाचे वेद समेस्तांक केन्ना लागतले काय? म्हज्या देशाचो ग्राइंडर मिक्सर ही एक रूपकात्मक कविता. ग्राइंडर मिक्सरान जशे साबार तरांचे जिन्नस एकामेकांत भरसता आणि शेवटाक एक रूप जाता, तशेंच कवी म्हणटा की देशांत साबार धर्मवाद, जातीभेद, द्वेष, दंगे आदी साबार समस्या आसात. ह्यो सगळ्यो समस्या आपल्या देशरूपी ग्राइंडर मिक्सरान कुसळूंक लागल्यात. वचत थंय देशांत फक्त विसंगतीचे चित्र दिसून येता. ह्यो सगळ्यो विशमतायो वायट गजाली आसतना लेगीत कवीक वेद लागल्या ह्या वायट गजालींतल्यान कितें तरी गोड बरें चाखपाचें. भविष्य काळात कितें तरी बरें घडटले हाची सुलूस कवीक लागल्या आणि ताचीच वाट पळयत तो बसला. कवीची आशावादी नदर ह्या कवितेन दिश्टी पडटा. सगळे वायट असले तरी तातूंतल्यान कितें तरी बरें सोदपाचो कवीचो हावेस ह्या कवितेंतल्यान दिसून येता. तिसरी कविता, लाकूड आणि उदक. उदक लाकडाक म्हणटा, तू उदकांत यो, हांव तुका हुबयता, धोलयता, जाय तसो नाचयता. उदक लाकडाक म्हणटा, तू उदकांत यो, हांव तुका हुबयता, धोलयता, जाय तसो नाचयता. लाकूड सांगता, तू म्हाका बुडोवंक शकना म्हण हांव जाय तसो मिरोवन घेता. लाकूड सांगता, तू म्हाका बुडोवंक शकना म्हण हांव जाय तसो मिरोवन घेता. उदकान म्हळे, म्हज्या उदका वरवींच तू आंग तुझे मळभर पातळायता. उदकान म्हळे, माझ्या उदका वरवींच तू आंग तुझे मळभर पातळायता. लाकूड म्हणटा, हांव पेटूंक लागल्यार तुका म्हज्या उज्या जिबल्यांनी खतखतायता. लाकूड म्हणटा, हांव पेटूंक लागल्यार तुका म्हज्या उज्या जिबल्यांनी खतखतायता. उदकान म्हळे, तू स्वता पेटून करता तुजो गोबर. उदकान म्हळे, तू स्वता पेटून करता तुजो गोबर, हांव खतखतल्यारय तुका पालयता. हांव खतखतल्यारय तुका पालयता. ह्या कवितेन लाकूड आणि उदक हांच्या संवादाच्या माध्यमांतल्यान ही कविता मुखार वता. संवादाच्या रुपान लेगीत काव्य कशें आसचें हाची देख ही कविता दिता.
कोणाकूच कमी लेखचे न्ही हे तरेचे तत्वगिन्यान कवीन लाकूड आणि उदक ह्या तरेच्या सैमीक प्रतीकांच्या आदारान हे कवितेंत मांडला. जिणेच्या प्रत्येक मोडणार एकामेकांचो सांगाक हो आमकां जायच असता. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक समजून घेतली, दुसऱ्यांक महत्व दितली, तेन्नाच एकामेकाच्या सांगातानूच आमी आमची जीण सुरळीत जगपाक पावतली असो संदेश कवी आमकां ह्या कवितेंतल्यान दिता. निमाणे कडेन सांगचे जाल्यार कवी प्रकाश बाब पाडगांवकर हांच्यो कविता मनीस जिणे कडेन पळोवपाच्या तांच्या दृष्टिकोनाचो वाचकांक खरेपणी दिश्टावो घडोवन दिता. तांच्यो कविता काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाची प्रेरणा दिता. जितल्यो वाचप्यांक अंतर्मुक्त करतात तितल्योच नव्या पिळगेक प्रेरणादायी थारता. खरे सांगचे जाल्यार तांच्यो कविता पिळग्यान पिळगेचेर प्रभाव घालपी अश्यो आसात. कवी प्रकाश बाब पाडगांवकर हांणी निश्ठेन आणि प्रमाणीकपणान कोंकणी कवितेच्या मळार केल्लो वावर खंयचोच साहित्यीक वा वाचपी विसरूं शकना. आयज म्हाका हांगसर उलोवपाची संद दिल्ल्या बद्दल हांव म्हजें भाग्य समजता आणि कोंकणी भाषा मंडळाच्या वाचन विश्वाक मना काळजान सावन दिनवासता. हांवें म्हजे परीन प्रयत्न केला, कितपर न्याय केला हे म्हाका खबर ना, पूण कितेंय चुकल्यार म्हाका माफी मागता आणि तुमचे योग्य मार्गदर्शन हे म्हाका सदांच आसचे अशें सांगून हांव निरोप घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं भोमानेस दक्षिता साळगांवकर. तुम्ही खूप उत्तम पद्धतीन ह्या कवितांचे विचार आमच्या मुखार मांडले. परतून एक फावट तुमका देव बरें करूं म्हणटा. ह्या समयार फुडले सुवातेर तुमचे मुखार भोमानेस उचिता शेटये वास्कोयन ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. पुस्तकान आशिल्ली कविता एक दीर्घ कविता जावन आसा, वळख करून दितना. ते सध्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोंकणी विशयांत गोंय विद्यापीठ हांगासर आपले शिक्षण घेता. तशेंच तांकां सगळे साहित्य प्रकार वाचपाक भोव आवडटात. खुबश्या सर्तींनी लेगीत ते वांटेकार जाल्ले आसा. मक्ता भोमानेस उचिता शेट्ये हांचे लागीं तुमी आपले उलोवप करचे. नमस्कार सगळ्यांक. हांव आज प्रकाश पाडगांवकर हांच्या वास्कोयन ह्या कथा संग्रहाचेर उलयतलें. एक दीर्घ कथा हे कवितेचें पुस्तक. वास्को एक खतखते वेगवेगळ्या मनशांचे, वेगवेगळ्या जातींचे, वेगवेगळ्या कातींचे, भासांचे, देशाचे. वास्कोची कीर्त संवसारभर. वास्कोचे दर्शन घेतात 6 खंड, 7 महासागर. कवीन सुरवात करता आसतनाच आमकां वास्को शारांत रावपी मनशांची जात, कात, भास हांचे वर्णन केला. कवी वास्को शाराची कीर्त गायतना दिश्टी पडटा. वास्को शार हे विशाळ झोपट्टे वरवीं असले ते 2.5 पावलां चलयतकच कलावंतावरी दिसता. तशेंच वास्को उलोवंक लागतकच कान किटेवंक लागता अशें कवी म्हणटा. कवीन ही पुराय कविता अलंकाराचो उपयोग करूनच बरयली. मुरगांव बंदरार वेगवेगळ्या देशांतल्यान येवपी बोटींचेर सजयल्ल्या बावट्यांची तुळा कवी एक सुपर मार्केटा कडेन करता. हे कविते वरवीं कवीन उद्देगीकरण आनी शारिरीकरण हाका लागून वास्को शारान घडून आयिल्ल्या बदल हाचे विशीं बडी वाडटाना कवी म्हणटा, दोंगुल्लेची सोबीतकाय ना जावपाची आसा. ताका लागून ह्या सोबीतकायेचें वर्णन करपी भोंवडेकारांक हांगासरलो उगडास म्हणून फोटो काडून व्हरात. प्रदूषण आणि उद्देगीकरण हाका लागून झाडां कापतात, दोंगर कापतात आणि उद्देगीकरण करतात. होच प्रश्न कवीन कवितेन मांडला आणि सांगला की फोटो काडून दवरात, मागीर ही सोबीतकाय त्या फोटवांनी तरी उरतली. वास्को शारान सगळे कोयराची हळशी जी मनशां करतात ताचेर पांघरून घालपा खातीर काळो लाचार जावन नित्यनेमान येता आनी वता. तशेंच वास्को अजून जुवान आसा ती म्हातारी जावंक ना, कारण हांगाचे चोर गुंड फटींग हांची शान जावन आसा. वास्को शारान वाडपी उंच उंच बिल्डिंगो तशेंच वास घाण हाका लागून जावपी मनीस जातीचेर परिणाम कवी हे कविते वरवीं सांगता. गटारांनी जावपी जळारी आनी तांचो परिणाम मनीस जातीचेर खूब चड प्रमाणात जाल्लो दिश्टी पडटा.
वास्कोतल्या रस्त्यांची तुळा लेखक मनीस जाती कडेन केल्ली दिसता. जशे मनशाक आपल्या जिणेची सुरवात आनी अंत खंय खबर आसता, तेच तरेन वास्कोतल्या रस्त्याक तांची सुरवात खंय आनी अंत खंय जाता हाचे विशीं खबर ना. कवी म्हणटा, मोल कोणाचे कोणे करचेले, पळयंगा सत्व लिपिल्ले. कारण लोक जो पयर म्हूण उडयतात ताका गमगम सुट्टा आनी ताचेर गरीब दुबळे लोक कुत्रे कावळे सुद्दां ताचेर तुटून पडटा. कवी हे कवितेन जेजू क्रिस्ताची व्हडली गायताना दिश्टी पडटा. त्याच बरोबर जेजू क्रिस्ताची तुळा लोकांकडे करतना दिसून जसो जेजू क्रिस्तान आपणाल्या खांदार घेवन सगळे मनांनी सोसला, तशेंच ह्या शारान कितलेशेच मनीस सगळो अत्याचार ओगी रावन सोसतात. हांगची मनशां वळवळ्याच्या नरकान जगता अशें कवी म्हणटा. जसो दुधाचो रंग एक असता तसोच मनशाच्या रक्ताचो लेगीत रंग एक असता. जाती भेदभाव हे मनशांनीच मनशा खातीर केल्ले आसा, करूंक ना. देवान सगळ्या मनशांक एकाच रक्तान धाडल्यात. मनशांनी एकचाराचे कसलोच भेदभाव करचो ना अशें कवी मागता. हे कवितेन बायलांचे वर्णन एका मागदालिनाचे उदाहरण दिवन करता. मागदालीन ही कपल फुडकी जी सगळो अत्याचार मोल्यांनी सोसता. कवीन हे कवितेक काळखाचो चड कडेन उल्लेख केल्लो दिसून येता. कवी म्हणटा, सगळ्याचेर धापणे घालपाक, सगळे हळशिकेचेर धापणे घालपाक, दुख्ख देण तें लिपोवपाक काळोख येता आनी तसोच वता. तशेंच जशे सर्कसवाल्यांचे चोमे शारा बदलीत भोंवतात, तशे वास्को शारान मेरे आनी लोक हे संघर्शमय जीण जगतात. बरिल्ले रेल्वे स्टेशन आनी रिटे रेल्वे स्टेशन हांचे वर्णन कवी हे कवितेन करता. रेल्वे येतकच चोय वाटेन लोकांची गर्दी आनी रेल्वे गेल्या उपरांत स्टेशन रिते रिते एकमुळे जावन पडटा. चाफ्याची फुलां जी दुर्गा भायर पडटा ती हळशिकेन आसतात, पूण दुसऱ्या दिसा विक्रेते तीच लागीं देवळाच्या सोपाणार बसून घेवन बसतात आनी लोक तीच व्हरून अंधश्रद्धा देवाक पोगतात. ल्हान आदार नाशिल्ले भुरगे जिणेक गिराक लागिल्ले वरवीं आपल्या मायेच्या मनशां पासून पयस आपणाले पोट भरपा खातीर झुजतात, जगतात, मरतात आनी तांकांच लोक खंय तरी शेवटून मारतात. तांकां कोण किंमत दिना. फुडले वळी, पासये वयले मामा ज्योतिशी जडयतात तारे गिरे, भैया माले सवाय भितर मारतात केस काय बरे. भैयांची मिठाई कितली गोड, पोटप्यांचेर सदांच गर्दी. गोंयकारांनो तुम्ही चलयात आता फक्त सोऱ्या गादी. कवी गोंयकारांक ह्या कविते वरवीं तुमचे गोंय जपात राखात, तुम्ही स्वता वावर करात, नाजाल्यार गोंयचेर भायले लोक राज्य करतले अशी शिटकावणी दिता. मिना दुल्लाच्या गुलालान झाडां तांबडे कापड न्हेसता, घराचे नळे तांबडेच नळ नाता अशें चित्रण कवी वास्को शाराचे करता. सुंदर उपमांतल्यान कवी पुराय कवितेन वास्को शाराचे चित्रण करतना दिश्टी पडटा. तशेंच कवीत फुटपाथांची बडवीक गायतना आमकां दिश्टी पडटा. फुटपाथीचे काळीज महात्म्यांचे तांचे उबेन दीन दुबळ्यांच्या हजार दुखांक विसव मेळटा. कवी फुटपाथीक एक साम्यवादी, समाजवादी, मेकळेपणाची खूण अशी प्रतिका जोडटा आनी तांकां कसलोच वेगळेचार बडवाचार ना अशें म्हणटा. जसो कवी काळखाची तुस्त करता तशीच कवी दर्याच्या ल्हारांची लेगीत तोखणाय करता. कवी म्हणटा, जी ल्हारां येतात ती फक्त लोकांनी केल्ली मेळी आनी हळशीक धुवपाकूच येता. निमणे कडेन कवी एक गंभीर असो प्रश्न वाचका मुखार मांडटा. व्हांवताना जुवारी ही दुशीत जायत रावतली, वास्को ओपरोगीच उरतली. अरबी समुद्राची ल्हारां धन नाचयत मुरगट्टली, वास्को पळयतच उरतली. मनीस मंगळार पावतले, पृथ्वी चंद्राक तेंकतली, वास्को अशीच उरतली. वास्कोक ना मरण केन्ना, पिरायेन ती जाणटी जातना, विद्रूप जायत रावतली. हो एक गंभीर असो प्रश्न जाचेर वाचकांनी सदांच चिंतचे, कारण जी आता परिस्थिती हा तीच आमकां ह्या कवितेन दिसून येता. मनशांनी केल्ली हळशीक, प्रदूषण हाकाच लागून ही दुयेंसां वाडटात आनी ह्याच दुयेंसा खातीर मनीस जात सगळ्यांकून चड म्हणटात तशी तेजी बळी पडटात. ह्या संग्रहा वरवीं कवी वास्को शाराचे कशे तरेन वास्कोयान जाले हाचे विशीं कवीन मांडला. औद्योगिक उत्पादना खातीर वास्को शाराक आपले रूप बदलचे पडला. सैमाची सुंदरकाय नश्ट जायत चल्ल्या. प्रदूषणाचो डोंगर वास्कोच्या देगेर वाडत रावला. सैमाचो इबाड करून उद्योगीकरण करचे न्हय अशें कवी लोकांक सांगता. उद्योगीकरण जायच, पूण सैम इबाडून उद्योगीकरण करूं नाकात अशें कवी वाचकां कडेन मागता. देव बरें करूं.
देव बरें करूं भोवमाने सुचिता शेटये. तुमचे उलोवप खूब अभ्यासपण आशिल्लें. परतून एक फावट तुमकां तर कार्यावळ फुडें व्हरतना हांव मागता ह्या कार्यावळीच्यो मुखेल उलोवपी भोवमानेस नूतन साखरदांडे हांचे लागीं तुमी आपले उलोवप करचे. तांची वळख करून दिता. ह्यो एक ज्येश्ठ लेखिका जावन आसात. तिणे खूब नामनेचे पुरस्कार जोडिल्ले आसात, जशे जनगंगा पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार, डॉक्टर TMA फाउंडेशन आनी अशे कितलेशेच. तांणी खुबशा कवितांची पुस्तकां बरयल्लीं आसात, जशे जीण जाली कस्तुरी, पासवर्ड, वेलेवयली काणी आनी अशे कितलेशेच. तर मागता ह्या ज्येश्ठ लेखिके लागीं तुमी आपले उलोवप करचे. कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, संयोजक खुशी रिया आणि पलाश, कोंकणी वाचन विश्वाचे वांगडी आणि हो प्रोग्राम पळोवपी सगळ्यांक काव्य रसिकांक म्हजो नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळान म्हाका आयज ही संद दिल्या बद्दल हांव तांचे मनापासून उपकारी. प्रकाश बाब पाडगांवकर प्रतिभेचे वरदान लाभिल्ले, नवी जाणविकाय घेऊन बरोवंक लागिल्ले नव्या युगाचे कवी. कविता होच श्वास आणि ध्यास घेऊन त्यांनी कोंकणी कवितेची अखंड सेवा केली. त्यांचे व्यक्तिमत्वही तसेच शांत आणि प्रसन्न, सदांच तोंडार मंद अशें हाशें, उलोवपूय मेजून मापून, कोणाक केन्नाच दुखय नाशिल्ले अजात शत्रू कशे. 1980 वर्सा हांव जेन्ना कविता बरोवंक लागिल्लें तेन्नाच प्रकाश बाबा कडेन म्हजी पयली वळख जाली. ताजे पयलीं हांव तांकां कवितेंतल्यान वळखतालें, पूण तांच्या व्यक्तिमत्वावरीच तांची कविता तेजस्वी आशिल्ली. व्हड विचारवंत आनी कोंकणी चळवळीचे पितामह ज्ञानपीठकार भोवमानेस रवींद्रबाब केळेकार हांच्या व्यक्तित्वाचो आनी साहित्याचो तांचेर खूब प्रभाव पडिल्लो. तांच्या वैचारीक बरपावळींतल्यान तांचे जिणे विशींचे तत्वगिन्यान समजून घेतनाच ते तांच्या विचारांनी भारावले आनी हेच भारावलेपण तांच्या साहित्याक पोसवण दीत रावले. आकाशवाणी पणजे केंद्राचेर आसतना तांचो संबंध ज्येष्ठ कवी बाकीबाब बोरकारा कडेन आयलो. ते आपल्यो कविता बाकीबाबाक वाचूंक दिताले आनी तांच्यो सुचोवण्यो मानून घेताले. आयच्या उदेंत्या तरणाट्या कवींनी मुजरत तांची देख घेवंक जाय. सांगपाचे म्हळ्यार बाकीबाब आपले साबार विशयावेले अणभव तांकां सांगताले, आपल्यो कविता वाचून दाखयताले आनी ह्या व्हड मनशाच्या सहवासाक लागून तांचे अणभव विश्व गिरेस्त जावंक लागले आनी तांच्या काव्य जिणेक दिका मेळत रावली. प्रकाश बाबाचे आतां मेरेन 10 कविता संग्रह प्रकाशीत जाल्या. ते अशे आसात: उजवाडाची पावलां, वास्कोयान, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता काळ रेल्वेच्यो, मन हारशाच्यो, पावस पाणयाच्यो, सर्ग घडपाक धर्तरेचो, व्हांवती न्हंय काळाची, ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो, पुनरार्थोपनिषद, देवाचे चान्ने आनी दाण्या येदी धर्तरी. शिवाय हांव मनीस अश्वत्थामाचो इंग्लिश अणकार साहित्य अकादमीन उजवाडायला आनी चिरंतन ब्रह्मांड योगी या नावान ब्रह्मांड योगीचो हिंदी अणकार डॉक्टर एल सुनीताबाई हांणी केला. तर ही आशिल्ली तांची साहित्य संपदा. या सगळ्या कविता संग्रहाचेर हांव थोडे भितर म्हजे विचार मांडटा. शब्दाची आनी जिविताची साधना जेन्ना एकूच जाता तेन्ना उजवाडाची पावलां दिसूंक लागता. उजवाडाची पावलां या कविता संग्रहांतल्यो कविता नाजूक, आत्मसोध घेवपी आनी उजवाडाचो सोद घेवपी अश्यो आसा. सैम आसूं, मोग आसूं, ल्हान फड कसले अणभव आसूं, कवी ते प्रामाणीकपणान मांडटात आनी आपल्या कवितेन ते म्हणटात: उजवाडाचे पावल म्हजे काळखासोपण चडटले, येवं तुफान जावं मोड, सहज कायेन परतितले. कितलो आशावाद भरला या उतरांनी.
आणि होच आशावाद आणि सकारात्मक वृत्ती तांकां सदांच प्रसन्न आणि हसतमुख दवरताली. आपल्या वास्कोयान ह्या कविता जाल्यान तांणी वास्को शाराचे वेगळे दर्शन घडयला. औद्योगिकरणाक लागून जाल्ल्या वास्को शाराची अवतिकाय पळोवन कवी अस्वस्थ जाता. वास्को शाराविशीं अजाप आनी हुस्को कवीक जो दिसता तो तांणी मेकळेपणान उक्तायला. फळा फुलांचे वसोन गांव सोडटा म्हजी सुकणी, फळा फुलांचे वसोन गांव सोडटा म्हजी सुकणी, आनी तांच्या तोचींतल्यान वेसता जगात दुखणी. म्हणत हो अश्वत्थामा आयलो आनी तांणी कोंकणी कवितेक नवो आयाम दिलो. आयचो मनीस अश्वत्थाम्यावरीच कसलो ना कसलो घाय घेऊन जियेता हे कटू सत ताणे आमच्या मुखार मांडले आणि सगळ्यांनी ते मानून घेतले. अश्यो चिरंतन सुख दुःखाच्यो जाणविकायो आशिल्ल्यो कविता तांणी आमकां दिल्यो. आपूण भरपोट जेवतना कवीच्या दोळ्यासमोर निळायटा अर्ध पोटार जेवपी शेतकार आणि त्यांची नागडी उगडी पोरां, आणि त्यांना कवीक तो गुन्यांवकार दिसूंक लागता. गरीब श्रीमंत, जात धर्म, काळे गोरे, उच्च नीच अशे साबार प्रश्न कवीक अस्वस्थ करता आणि ताका दिसता मनीस कुळयेची अधोगती चल्ल्या, देवा धर्माचो बाजार चल्ला. अस्त्रा ह्या कवितेन कवी म्हणटा गिनेतले फटकिरेपण, अपसुवार्थीपण भायर काढून हांवें म्हाका हारशान पळयले आनी हांव म्हाकाच वळखूंक विसरलो. केन्ना 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 कवीच्या काळजान दुःखाची कळ सणसणून येता आणि ताका त्रिशंकू वरी हुमकळत दवरता आणि ही कळ घेऊन कवी जियेता. मनशाच्यो भावना रेल्वे, हारशे आणि पावस हांच्या संदर्भान प्रतीक रूपान सांगिल्ल्यो आमकां पळोवंक मेळटा. त्यो कविता काळ रेल्वेच्यो, मन हारशाच्यो आणि पावस पाणयाच्यो ह्या संग्रहांत. तशेंच घो भायलेच्या चिरंतन मोगाचेर भाष्य करपी कविता सर्ग घडपाक धर्तरेचो ह्या कविता झेल्यान आस्पावल्यात. वास्कोयान आणि हांव मनीस अश्वत्थामो या संग्रहांतल्यान सामाजिक जाणविकायेची तासां खरायपणान दिसून येताली. पूण 2003 वर्सा आयिल्ल्या व्हांवती न्हंय काळाची या संग्रहान कवी विंगड विंगड विषय आपणायता. राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक मळावेल्या प्रदूषणाचे चित्र रंगयता. भोवतणची कोसळपी मानवी मूल्य पळोवन तांचो आत्म अस्वस्थ जाता. आयच्या जगातले विध्वंसक रूप पळोवन तांच्या मनाक घाय जाता. काय कवितांनी कवी समाजातले आपसुवार्थीपण, धर्माच्या नावाचेर चलिल्लो अन्याय आणि विषमताय हाचेर उजवाड घाला. ह्या संग्रहांतल्यो म्हज्यो आवडीच्यो कविता म्हळ्यार म्हजो कोट, पांजऱ्यातलो कीर, मूय आनी हांव आणि आत्मसोध. देखीक आत्मसोध ह्या कवितेन कवी कितें म्हणटा पळोवया. आत्मसोदाचे थर एक एक हुबतना, आत्मसोदाचे थर एक एक हुबतना म्हज्या भितरल्या स्तब्ध महासागरात हांव शेण शेणत गेलो. आत्मसोदाचे थर एक एक हुबतना म्हज्या भितरल्या स्तब्ध महासागरात हांव शेण शेणत गेलो आणि म्हज्या अस्तित्वाची विद्युत कंपना भायर सरूंक लागून आयली. म्हज्या हातात तरसाद, लखलखीत उजवाडात दुधारीची. ही तरसाद घेवन हांव लागलो वावडूंक, ही तरसाद घेवन हांव लागलो वावडूंक मनाच्या बुडींतल्यान वयर येवन. तेन्ना तेन्ना आशिकुशीचे लोक म्हजे पासून पयस वचून म्हजी मजा पळोवंक लागले. तेन्ना आशिकुशीचे लोक म्हजे पासून पयस वचून म्हजी मजा पळोवंक लागले. हांव जाणा म्हाका आत्मनिर्भरपण दिवपी ही तरसाद घेवन एक दीस म्हज्या संपर्कांत येतल्यांक हांव ती वावडूंक शिकयतलो. हांव जाणा म्हाका आत्मनिर्भरपण दिवपी ही तरसाद घेवन हांव एक दीस म्हज्या संपर्कांत येतल्यांक ती वावडूंक शिकयतलो आनी तांच्याय अस्तित्वाक लायतलो आत्मसोदाचो उटफरको.
आमकां दिव्यतायेचे दर्शन घडयता ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो हो कविता संग्रह. ह्यो कविता समजून घेतल्यो जाल्यार ताका एक वेगळीच नजर जाय. कित्याक तर हो कवी श्री अरविंदाचो भक्त. हातल्यो चडश्यो कविता श्री अरविंदाच्या प्रेरणेन तांणी बरयल्यात. श्री अरविंदाची तत्व प्रणाली तांणी आमकां खूप सोपेपणान सांगल्या. ह्या कवितेन कवी म्हणटा, हांव ब्रह्म बीज रुजता काळाक भितर उबयता. हांव ब्रह्म बीज रुजता काळाक भितर उबयता. सृजन अभिप्से प्रक्रियेक रसगंधायता. हांव ब्रह्म बीज रुजता. म्हजे अद्वितीय सत्व अनादि अनंत अस्तित्व. म्हजे अद्वितीय सत्व अनादि अनंत अस्तित्व. विश्वाची सजिल्ली पालखी सजयत रावता. हांव ब्रह्म बीज रुजता. हांव प्रयोगी परार्धाचो. हांव प्रयोगी परार्धाचो ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो. नवनिर्मिणे उक्रांत परवा साक्षारायता. नवनिर्मिणे उक्रांत परवा साक्षात्कारायता. हांव ब्रह्म बीज रुजता. म्हजो किरणोत्सवी वसो. म्हजो किरणोत्सवी वसो पडबिंबता प्राण हारसो. अदृष्ट हांव अज्रंवराची रुचा जियेता. अदृष्ट हांव अज्रंवराची रुचा जियेता. हांव ब्रह्मवीद गायता. हातल्यो आनी कांय कविताच्यो देखी घेतल्यो जाल्यार कळटा कवी अध्यात्मा कडेन वळ्ळा. कवी आपल्याच आत्म्या लागीं संवाद करता. तांच्या मनाच्या हुंकारान उतराचे रूप घेऊन स्वताक व्यक्त करतना दिसता. कवी प्रकाश बाबान म्हजे कडेन एकदा उलयतना म्हणिल्ले. कवी प्रकाश बाबान म्हजे कडेन एकदा उलयतना म्हणिल्ले याद आसा, ब्रह्मांड योगीतल्यो कविता कोणे तरी म्हजे कडल्यान बरोवन घेतिल्ल्या वरी जाल्या आनी कविता वाचतकच तसोच भास जाता. ईश्वरा कडेन जाल्लो संवाद, घर, हांव आसा सोदांत, पंचमहाभूत, कृपावंत ईश्वराचे किरण सारख्यो कविता हाची गवाय दिता. आनी हे सगळे रचपाक कवितेची खर साधना लागता. आनी प्रकाश बाब कवितेचे साधक आशिल्ले, कवितेचे उपासक आशिल्ले. ताच्या उपरांत प्रकाश बाबाच्या कवितेचो प्रवास वेगळ्याच दिकेन जालो आनी ही वेगळी दिका म्हळ्यार पुर्विल्ली मिथकां, कथानकां, पुर्विल्ल्यो घडणुको ह्या आधाराचेर संदर्भ भाशाच्यो कविता पुनरार्थोपनिषद या संग्रहान आस्पावतात. ह्या कवितांनी आधुनिकतायेच्या नदरेन परंपरागत साहित्याचो, तांच्या भितर आस्पाविल्ल्या विचारधारेचो आनी तांच्या तळाक आशिल्ल्या तत्वगिन्यानाचो चिकित्सक बुद्धीन घेतिल्लो सोद. प्रकाश बाबान कांय बाल कविताय बरयल्यात. जेन्ना तांकां ल्हान सान माणकुली नात्रा जाली तेन्ना तांच्यातलो बाल साहित्यीक जागो जालो आनी ह्यो बाल कविता देवाचे चान्ने ह्या बाल संग्रहांत आसात. नोकरेंतल्यान जरी ते 2008 वर्सा निवृत्त जाले तरी ते कवितेंतल्यान निवृत्त जावन आशिल्ले. ते सातत्यान बरयत आशिल्ले आनी ताची गवाय म्हळ्यार 2020 वर्सा प्रकाशित जाल्लो दाण्या येदी धर्तरी हो कविता संग्रह. हातून कवी म्हणटा, सुपाय त्या ब्रह्मांडात दाण्या येदी धर्तरी
सुपायद्या ब्रह्मांडात दाण्याईदी धरतरी, अदृष्टाच्या हातान अतर्क्य खांब सुत्री. कवीक जेन्ना ही धर्तरी सुपुल्ल्या दाण्याईदी दिसता या विश्व ब्रह्मांडा मुखार, तेन्ना या दाण्याईद्या धर्तरे वेले मनीस आमी केदेशे आसतले हाजो एक विचार आमच्या काळजान रुजयता. खाणा पात्याचे आणि मनशाचे नाते सांगताना कवी म्हणटा, धर्तरेच्या कुसव्यांत जन्म घेतिले हांव तणा पातें. वारो येता धोलोन वता, वारो येता धोलोन वता, पावस येता भिजोन वता. वारो येता धोलोन वता, पावस येता भिजोन वता, वत येता सुकोवन वता. धर्तरेच्या कुसव्यांत जन्म घेतिल्ले हांव तणा पातें. सुगूर हांव आवयच्या वेंगेंत, वारो म्हाका हुबोवंक शकना. सुगूर हांव आवयच्या वेंगेंत, वारो म्हाका हुबोवंक शकना. हुंवार म्हाका व्हांवोवंक शकना, वत म्हाका लासूंक शकना. हांव तणा पातें, हांव तणा पातें. पळयात केदें व्हड म्हजें नातें, पळयात केदें व्हड म्हजें नातें. निमणें सोपयतना इतलेच म्हणून दिसता तें म्हळ्यार प्रकाश बाबाले व्यक्तिमत्व कशें शांत, सरळ, सादें, नितळ आणि पारदर्शी, तश्योच तांच्यो कविताय साद्यो, सोप्यो आणि सरळ, वाचतल्यांक गहन विचार करूंक लावपी. चडश्यो कविता ते मुक्तछंदान बरयतात, तश्यो तांणी थोड्यो सैम कविता, प्रेम कविताय बरयल्यात आणि त्यो तितल्योच उत्कृष्ट जाल्यात. पूण हो तांच्या कवितांचो स्थायी भाव न्हय. तांच्या कवितांचो स्थायी भाव म्हळ्यार ते चिरंतन स्वताचो सोद घेतना दिसतात. समाजातले भेदभाव, जाती वर्ण, उंच नीचपण तांकां सतायता. ब्रह्मांडाची उत्पत्ती स्थिती, मनीस जातीची सुखदुःखान भरिल्ली स्पंदना, मानवी मूल्यांचे अधपतन, नवनिर्मितीचो संदेश, अनंततायेचो सोद घेवपी तांच्या कवितेचे क्षितीज विशाळ जायत गेले. ते कवितेकडेन एकरूप जायत गेले. तांणी कविता आणि फक्त कविताच बरयल्यो. ते आणि कसल्याच साहित्य प्रकाराच्या वाटेक गेले ना, कित्याक कविताच हो तांचो पिंड आशिल्लो. देखून म्हाका म्हणून दिसता तांणी सातत्यान बरोवंक स्वताक पूर्णपणान कवितेक ओपलो आणि कोंकणी कवितेक उंचेल्या पावण्यार पावयली. अशे दिव्यतायेचे दर्शन घडोवपी आणि ब्रह्मांडाचो सोद घेवपी संत कवीची आमी निमणी पुनर्जन्म ही कविता ऐकूया. कविता पुनर्जन्म. हांव नुस्तें जातलो, हांव नुस्तें जातलो, झाड जातलो, झाडावेले फळ जातलो. हांव नुस्तें जातलो, झाड जातलो, झाडावेले फळ जातलो, माडावेलो नाल्ल जातलो. वचत थंय पावत थंय रुजत फळत रावतलो. वचत थंय पावत थंय रुजत फळत रावतलो. विर्यतलो हांव मातृत्व फळोवपी योनिनी, विर्यतलो हांव मातृत्व फळोवपी योनिनी. नुस्तें, जनावरां, जीव जिवाणू, वनस्पतीच्या प्रसवपी आंगांनी. हांव मनीस मरतलो, हांव मनीस मरतलो, सारे जावन कण कण म्हजो 1000 वर्सां नवे नवे पुनर्जन्म घेत रावतलो. 1000 वर्सां नवे नवे पुनर्जन्म घेत रावतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. खरेंच भोव सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण असे तुमचे उलोवप झाले. भूमनीस नूतन साखरदांडी तुम्ही सांगिल्ल्या दर एका गजालीची भर आमच्या गिन्यानान पडटली अशें मानून तुमकां परबी भेटयता आणि मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. आता आमी प्रश्नाकडे वळया. प्रेक्षकां लागीं मागता जरी तुमकां प्रश्न आसात जाल्यार मुजरत कमेंट बॉक्सान घालचे.
कोणाकूच कांयच प्रश्न ना. ताई नूतन ताई तुमका परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आम्ही आजच्या कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्ली आसात. आजच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी भोमानीस नूतन साखरदांडे, तुम्ही आपलो मोलादीक वेळ काढून आयच्या ह्या कार्यावळीक सहभाग झाले म्हणून तुमचे उपकारी. तसेच भोमानीस कात्यानी घाटवळ, भोमानीस तक्षिता साळगांवकार, भोमानीस उचिता शेटये या कार्यावळीक तुम्ही वांटेकार झाली आणि तुम्ही भोव मोलाचे ज्ञान आमकां दिल्ले खातीर तुमकांय चडांत चड परबी. प्रेक्षकाक एक कळवणी आसा. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 15 जूनाक जातली. विषय आसतलो कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान आणि हाच्या मुखावयली कार्यावळ 21 जूनाक जातली. विषय आसतलो ज्येष्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रे हांचे व्हडलेगर कादंबरीचेर चर्चा. हाची नोंद घेवची. जरी तुम्ही गुगल मीट फॉर्म भरले ना जाल्यार ते मुजरात भरचे, जाणे करून तुमका फेसबुक लिंक पयलीच मेळटली. खंयच्याय कार्यावळीक प्रेक्षकाची उपस्थिती असल्यारच कार्यावळीची सोबाय आनीकय वाडटा. जांच्या सहभागा बगर ही कार्यावळ पूर्ण जावचीच नाशिल्ली ते म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले गोंय तशेंच गोंया भायले सगळे आस्वादक, विद्यार्थी, भासप्रेमी, शिक्षक, कोंकणी मोगी तशेंच तांत्रिक स्वरूपाचे वांगडी हांकां हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपाट मोग आणि प्रतिसाद सतत आमकां असोच मेळत रावतलो अशी आस्त बाळगिता. आयची कार्यावळ फेसबुक पेजी लायव्ह आशिल्ली. आमकां जवळ जवळ 80 ते 100 आस्वादक लागिल्ले. तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट हा देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी वाचन विश्वाची 19वी कार्यावळ हांगाच सोंपता अशें जाहीर करता आणि तुमचो निरोप घेता. दिनवास.